वर्साचो सादो काळ मुंगळार पयलें सातोळे. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 1 वळी 21 ते 28. जेजून ताचे शीस काफारनाव पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानान भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकार आसल्या परी तो तांकां शिकयतालो. मेळोत्म बसलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानान आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हटलें, नाजरेताच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणा, देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हटलें, वगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळोत्म ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हे आनी कितें? नवी शिकवण ही आनी अधिकारान दिलेली. मेळोत्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. रोखडेच गलिलायाच्या आख्या प्रांतान ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.